एमाचे 42 कोटी गोयच्या इलेक्शनाक आयल्या ते दोगूय जाण कॅन्डिडेट जो अध्यक्ष आसा तोय कॅन्डिडेट तर खंय तरी ते म्हाका दिसता खाल्ल्या मिठाक जागता आनी लिकर स्कॅम डिफेंड करपाक ते भायर सरल्या हो म्हजो तांकां क्लियर तांचेर आरोप आसा. ती जी ताका बेल ग्रांट केल्या सुप्रीम कोर्टान दॅट क्लियरली सेड की सिन्स लास्ट फेज ऑन फर्स्ट ताणें 2 तारखेक सरेंडर करपाक जाय ते बेल ऑर्डरीनूच आसा. तर ताजी बेल ही कंडिशनल आसा आनी म्हाका तेच लास्ट टायम हांवें तेच विचारलेलें की जर सुप्रीम कोर्टाक दिसता तो निर्दोष म्हणून ताणी रेग्युलर बेल न दिता इंटरिम बेल कित्याक दिली. तेन्ना आमचे गोंया राज्यान जे आप आदमी पक्षाचे जे सो कॉल्ड लिडर जे आसात ज्या पद्दतीन आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर वक्तव्य करतात, वक्तव्य करता आसतनाच लायकी वयर काडटात. ज्या मुख्यमंत्र्यान ह्या गोंया राज्यान मुख्यमंत्री म्हणून यशस्वीरित्या 5 वर्सां कंप्लीट केली तेका लायकी तेचे वयर काडटात. स्वताक सुशिक्षितय म्हणटात पण एका पद्दतीन मुख्यमंत्र्याची लायकी काडटा आसतना स्वताची लायकी कितें आसा हे प्रत्यक्ष गोंयच्या जनतेक तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. तुमी उलयतले पण एक गोंयकार आमचे सुशिक्षीत आहात, शाणे आहात तेच तुमकां खंय तरी नांवां दवरतले हेचेर ध्यान दवरात. दुसऱ्याची अक्कल काडूं नाकात. दुसऱ्याची अक्कल काडटा आसतना स्वताची अक्कल तुमी सांबाळात. तर खंय तरी माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना हो विशय दिल्ली वचून काडटा तेन्ना केजरीवालाकूय भाग पडले ह्या विशयाचेर उलोवपाक आनी कोण कोणाक भिता हें म्हाका दिसता हातूंतल्यान स्पश्ट जाता. त्या ऑफिशियल रेजिडन्साचेर मुख्यमंत्र्याच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानाचेर आसतना एका एमपीचेर अटॅक जाता म्हाका दिसता हाच्या परस घृणास्पद गजाल ना. आनी आम आदमी पक्षान हो विशय भरकटावपाचो प्रयत्न करच्या परस ह्या प्रश्नाचेर जर उत्तर दिलें जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें.